नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारांत. गोवा मायल्स कावंटर बंद करपाची मागणी सोडून मोपाच्या टॅक्सीवाल्यांच्यो उरिल्ल्यो 5 मागण्यो मान्य. मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी बसके उपरांत म्हायती. पेडणेकारांक खंय आनीक एक कावंटर. आंदोलन करपाची गरज ना. आमदार म्हणटा लिंक रोड आसतना आदलो रस्तो सुरू दवरतले. टॅक्सीवाले लेखी उतर मागता. 4 दिसाच्या आंदोलना उपरांत टॅक्सीकारांची आज दुसरे खेप मुख्यमंत्र्याकडे बसका जाली. टॅक्सीकारांच्यो सतल्यो 5 मागण्यो मान्य केल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्याची बसके उपरांत म्हायती. त्यांनी 6 डिमांड दवरलेले आमदार त्यांचो आणि सगळे टॅक्सीकार येयले. 6 डिमांडातले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो. 6 डिमांड त्यांचो गोवा मायल्साक थंयचे काडून उडोवचे म्हणटात ते एग्री जावंक ना आणि सरकार त्या विशयाचेर एग्री जावचो ना. ताच्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्यान स्ट्रायक तुमचो सोंपयात, कारण 6 डिमांडाचे तर 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसत तेका काउंटर दिवपाचो न्ही, तेच्यानी क्लोज करपाक जाय. आमदार प्रवीण म्हणटा पेडणेकारांक आनीक एक कावंटर. पयलींचो रस्तोय खंय टॅक्सीकारांक उक्तो दवरितले. तांकां लोकलांक एक कावंटर जावं म्हणून आनी तो ऑलरेडी सीएमान सांगला. तांकां जो कावंटर आहा पळय तो तांकां ज्यो गाडयो तेंच्यो भायर आहा ना म्हटल्यार तेंच्यो 300 गाडयो भायर आसता. 300 गाडयो त्यो खंयच्याच एका कावंटराक लागलेल्यो ना. तेका लागून तांकां एक कावंटर जाय आसलो. म्हणजे ते पार्किंगाची ज्यो रेट आसली पळय 200 तेंच्यांनी वाडयल्ली पळय 80 आसली ती 200 केल्ली. ती तेणी सांगला 80 आतां दवरता. पयलींचो रोड आहा तो बंद करता तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन मागीर ते करतले. सरकार कडच्यान मागण्यो लेखी मेळना तो मेरेन पेडण्यां सुरू आशिल्ले टॅक्सीकारांचें आंदोलन खंय सुरूच उरतलें. आतां कशें आहा जे मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळपाचें आहा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग मेळ्ळें आमी फुडलें डिसिजन घेतले. सो आमकां इन रिटर्न तेंच्यांनी फाल्यां खंय तरी दिता म्हणटा लागला. सो आमकां इन रिटर्न मेळटकूच आमी मागीर फुडलें डिसिजन कितें तें फाल्यां आमी आयज आतां जशें आसले पळय 5 दीस तशें कंटिन्यू. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी मकबूल माळगेमणी. मालवण राजकोट दर्यादेगेर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो परत उबारपाची इत्सा थळावो आमदार आनी मंत्री दीपक केसरकारान उक्तायल्या. लोकांच्या मागण्या प्रमाण 100 फुटी पुतळो उबारल्यार प्रधानमंत्र्याक परतून आपोवंक मेळटले. केसरकार उलयलो. स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी भशेन घटमूट पुतळो उबारून थंयच्या वाठाराचो विकास लेगीत करपाक मेळटलो अशेंय विधान केसरकारान केला. एक तर मनामध्ये खूप दुःख आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नेव्हीने उभारलेला पुतळा हा काही अपघातग्रस्त झालेला आहे. आणि मला स्वतःला असं वाटतं की ही एक दुर्घटना असली तरी याच्यामधून काहीतरी चांगलं घडावं. आणि अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा उभारण्याचं काम होतं हे काही तांत्रिक अडचणीमुळे थांबलेलं आहे. तर तोपर्यंत महाराष्ट्रातला सर्वात उंच पुतळा हा मालवणात उभारला जावा. की नेव्ही ही आपल्या देशाचं रक्षण करत असते आणि एखादा अपघात घडल्यानंतर त्यांना विश्वासात घेऊन भव्य असं जर स्मारक पुन्हा एकदा या ठिकाणी उभारलं गेलं तर ते संपूर्ण महाराष्ट्राचं आकर्षण स्थळ असेल आणि खऱ्या अर्थाने आदरांजली आणि नमनस्व ठरेल. याबाबत मुंबईला पोहोचल्याबरोबर मी मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन आणि याचा आराखडा तयार करून नेव्हीच्या बरोबर चर्चा करून एक चांगला असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा हा एकंदर 23 फुटाचा पुतळा होता. किमान तो 100 फुटाचा तरी पुतळा उंचीचा असावा असं मला स्वतःला वाटतं. जिल्हावासियांची ती भावना आहे आणि आम्ही ते ताबडतोब करून टाकू. आणि जसं न्यूयॉर्कला व्यवस्था आहे स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीमध्ये की त्या ठिकाणी तुम्ही बोटीतून जाऊ शकता, तर तसा जर धक्का या ठिकाणी उभा राहिला आणि थेट जशी वाहतूक जेटीवरून चालते तशी जर या पुतळ्यापासून सिंधुदुर्ग किल्ल्यापर्यंत होऊ शकली तर संपूर्ण शिवप्रेमींमध्ये एक चांगलं वातावरण होऊ शकेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचं खऱ्या अर्थाने स्मारक हे मालवणला उभं राहू शकेल. काल मुख्यमंत्री महोदयांनी आहे तसाच पुतळा पुन्हा एकदा उभारण्याची घोषणा केलेली आहे. पण आपण जर 100 फुटाचा पुतळा उभारला तर पुन्हा एकदा पंतप्रधानांना मालवणमध्ये निमंत्रित करता येईल आणि तो केवळ महाराष्ट्रात नाही तर राष्ट्राचा सन्मान आहे छत्रपती शिवाजी महाराज. काणकोणच्या रवींद्र भवनाक लता मंगेशकार कलांगण म्हूण नांव दिलां. ऑडिटोरियमाक खंय काणकोणचो आदलो आमदार संजय बांदेकाराचें नांव. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावण केल्या उपरांत बांदेकाराचे पोर्ट्रेट ऑडिटोरियमांत लावपाची घोशणा केली. की बाब संजय बांदेकर माजी मंत्री माजी आमदार हांच्यांनी ही जागा ऑक्युपाय केल्ली तांचें नांव दिवपाक जाय अशी तांची आस्त आसा. आज हांव घोशीत करता की हो सभागृह जो आसा ह्या सभागृहाक
संजय बांदेकर हांचे आमी नाव घोशीत करता. इतकेंच न्हय तर ह्या सभागृहात तांचे तैलचित्र जे आसा ते म्हज्या उजव्या सायडींतल्यान ते तैलचित्र लायले वयतले, जेणे करून सभागृहात बसपी प्रत्येक मनशाक हे प्रत्येक फावटी संजय बांदेकर हे दिसचे, जेणे करून तांच्यांनी ही जमीन एक्वायर केल्ली, तांचे योगदान हे काणकोणच्या विकासात आसा हे सगळी याद दवरचें. हे सगळें सांगता आसतना आनी एक गजाल हांव मुद्दामून आज घोशीत करता. गोंयची धूव लता मंगेशकर हांचे देहांत जाले आनी ताच्या उपरांत तांच्या नांवांत एकूय बी कला अंगण नाशिल्लें. गोंयकारांक दिसता की वेगवेगळ्या महाराष्ट्रांत आसतले, देशभर आसतले लता मंगेशकरांच्या नांवांत वेगवेगळी कला मंदिरां जातात वेगवेगळी. आणि हांवें त्याच खातीर तुमचे मानाधीक सभापती बाब रमेश तवडकर हांकां विचारलें आणि निश्चितच आमी सरकारात ऑलरेडी डिसिजन पयलीं घेतलेलें की ह्या रवींद्र भवनात आमी लता मंगेशकर कला अंगण हे नाव घोशीत करता, हाजेंय तुमी स्वागत करता. हांव त्या खातीर सांगता की आज हांवें म्हटलां की प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विचार हो आमी भुरग्यांच्या फुडारा कडेन लिंक करता. प्रत्येक गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात जितकी इन्व्हेस्टमेंट जाता हाजो सगळो लिंक आमी अगेन वी आर आस्किंग फॉर द फ्युचर ऑफ द स्टुडंट. हांवें म्हटलां म्हणून बरेचशे जाण जे ग्रीन प्रोजेक्ट गोंयांत येतात ताका विरोध करता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटात. वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले आनी हे ग्रीन प्रोजेक्ट असले आसत जाल्यार उदरगत केन्ना जातली, भुरग्यांचो फुडार केन्ना घडटलो, गोंयांत जेन्ना बरी इन्व्हेस्टमेंट येतली तेन्नाच फुडार घडटलो. अस्तंत बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीच्या राजिनाम्याची मागणी करपा खातीर मंगळारा व्हड संख्येन लोकांचो जमाव. सचिवालयाचेर मोर्चा काडलो. मोर्चा आडोवंक पुलीस तैनात. पुलिशेन घातिल्ले बॅरिकेड तोडून आंदोलकांनी मोर्चा फुडें व्हेलो. आंदोलकांचेर टियर गॅस, लाठीचार्ज आनी वॉटर कॅननाचो उपेग. फाटल्या 6 म्हयन्यांत दोंगर पोखरून TCP खात्यान एकूय परवानो दिल्लो ना, मंत्री विश्वजीत सांगता. सरकार TCP खात्यांत बदल करता. बेकायदेशीर दोंगर पोखरिल्ल्यान वा प्लॉटिंग केल्ल्यार खंय 1 लाख ते 1 कोटी मेरेन फायन. प्लॉटाच्या आवाठा प्रमाण फायन. फाटल्या 3 वर्सांत दोंगर पोखरपाच्यो 300 मायज केशी नोंद. हिल कटिंगाचें कितें जालां की आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा बोर्ड मिटिंगेन आनी गेले 6 म्हयने जे वयर जाले की TCP आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट सक्रीय आसा इल्लिगॅलिटीचेर नियंत्रण हाडपाक. कारण इल्लिगॅलिटी कसले त्यो up to 1 crore पर्यंत पेनल्टी आसलेली फॉर हिल कटिंग एंड इल्लिगल प्लॉटिंग. अमेंडमेंटाच्या माध्यमांतल्यान TCPचो कायदो आनी एक स्ट्रॉंग करपाचे. रेस मागोसाचो उल्लेख केलो. रेस मागोसाचे 2001 चे RP नाशिल्ले, कन्वर्जन सनद 1994 च्यान घेतल्या. फर्स्ट अप्रुवल 1995 आनी रिवायज्ड अप्रुवल 2008. जे हिल कटिंग गोंयांत चल्ले ते सगळे इल्लिगल आहा. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान एक बी परमिशन गेले 6 म्हयने दिवंक ना. 900 केसीस रेजिस्टर जाल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ हिल कटिंग अँड प्लॉट वायज अँड सायज ऑफ द प्रॉपर्टी वायज आमी ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतले. अमेंडमेंटच्या माध्यमांतल्यान लॉ डिपार्टमेंटचे जे वेटींग करून आमी ते मुख्यमंत्रीचे फुडें दवरतले. फाटले कांय दीस गोंयांत दोंगर पोखरपाच्यो केशी बऱ्योच गाजल्यात. ताच्या वेल्यान सरकारूय सिरियस दिसता. मुख्यमंत्री आनी TCP मंत्री विश्वजितान दोंगर पोखरप्यांक फायन वाडोवपाची शिटकावणी दिल्या. मात दोंगर पोखरपाचे मात बंद जायनात. फाटल्या 3 वर्सांक 300 मायज केशी नोंद जाल्यात. सगळ्यांत चड बार्देशांत, सगळ्यांत कमी मुरगांवां. TCP खात्याचो डाटा सांगता. आमदार कार्लुसान विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री विश्वजितान लेखी जाप दिल्या. खंयच्या तालुक्यांत कितल्यो केशी नोंद जाल्यात ते पळयात. केप्यां 15 केशी, सत्तरी 11 केशी, तिसवाडी 23 केशी, काणकोणा 16 केशी, मुरगांवां सगळ्यांत कमी 4 केशी, फोंड्या 31 केसी, बार्देशांत सगळ्यांत चड 180 केसी, पेडण्या 16 केशी, दिवचले 26 केसी. नोंद जाल्ल्या खुबशा केशींनी सरकारान कांयच एक्शन घेतिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. आदलो खेळा मंत्री फ्रांसिस्को मॉंत क्रूज मंगळारा सकाळी संवसाराक अंतरलो. फातोर्डेचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बांदपाक क्रुजाचो व्हड वांटो आशिल्लो. ताच्या कार्यकाळात हे स्टेडियम फकत 180 दिसांत बांदून तयार केल्ले म्हूण लेगीत क्रुजाची तुस्त जाल्ली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे विशयी ट्वीट करीत क्रुजाक आर्गां ओंपल्या. नावेलीचे मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम सध्या सरकाराक येणावळीक आनी खेळगड्यांच्या तकलेक टेन्शन. एसेजीन स्टेडियम काजाराक भाड्याक दिल्लो. काजार जाल्या उपरांत स्टेडियमाची दशा. थंय मोडतोड आनी कोयर.
स्टेडियम असल्या इव्हेंटाक दिवचो न्ही म्हूण तरणाटे आनी खेळगडे मागता. मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाच्या भायल्यान आसा. हे स्टेडियमान फाटीं जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो तेन्ना हांगासर जायते इंडोर इव्हेंट जाल्ले. तशेंच ह्या स्टेडियमाक एक बरो फ्लोर आसा, पॉलिश फ्लोर आसा, इंटरनॅशनल लेवल असो म्हणपाक जाता. आतां फाटींच हो स्टेडियम लायमलायटान येयला कित्याक SAGन जो स्टेडियम इंडोर स्टेडियम आहा तो कोणाक तरी काजाराचें रिसेप्शन करपाक दिलो. सो 23, 24 आनी 25 हो स्टेडियम बंद आसलो म्हणजे कितें हांगासर जायते तरणाटे, जायते यूथ जावं जायते सिनियर्स हांगासर प्रॅक्टीस करपाक येतात. तांचे फिजिकल फिटनस मेंटेन दवरपा पासत. सो तांकां एक आडखळ जाली आनी तांणी SAG लागीं मागलां की अशें हो इंडोर स्टेडियम असल्या फंक्शनाक जावं काजाराक वा एक्झिबिशनाक दिवचो न्हू. हांगासर खेळूंक येतात, जे प्रॅक्टीस करपाक येतात वा आपले फिटनस मेंटेन करूंक येतात. तांणी गव्हर्मेंटाक जावं तो गोवा गव्हर्मेंट जावं स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावं SAGक एक मेमोरेंडम दिला, तांचे लागीं मागलां असले दुसरे फावटी असली फंक्शनां हे इंडोर स्टेडियमार दिवची न्हू म्हणून. प्रुडंट मिडिया खातीर नावेली सावन सावेडायस. आदलो खेळा मंत्री बाबू आसगांवकारान नावेरेचे पर्रीकर स्टेडियम लग्न सुवाळ्याक भाड्याक दिवपाच्या प्रकारा वयल्यान सरकाराचेर बरीच टिका केल्या. गोंयांत जाल्ल्या नॅशनल गेमी खातीर ही स्टेडियमां बांदिल्ली जेणे करून गोंयचे तरणाटे खेळांत वयर सरचे. मात ही स्टेडियमां लग्न एक्झिबिशनाक भाड्याक दिवप म्हळ्यार सारकें न्ही, आसगांवकार सांगता. सरकारान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण आसगांवकाराची मागणी. आज आमी पळयतात त्या नॅशनल गेमी खातीर जे इंडोर आनी स्टेडियम जे बांदल्यात ताजो फायदो आमच्या स्पोर्ट्सवाल्यांक मेळपाक जाय. कारण स्पोर्ट्स जे आहा हो स्पोर्ट्सा भितर नॅशनल लेवलाचे जे आमी ग्राउंड्स केल्यात, स्टेडियम केल्यात, इंडोर केल्यात, हे नॅशनल लेवलाचे केल्यात आनी तेजे भितरल्यान आमचो भुरगो तयार जावपाक जाय म्हणून स्पोर्ट्साक आनी तो नॅशनल लेवलाचेर खेळपाचो लायक जावपाक जाय. आनी आज तशे भुरगे मुखार सरल्या. आज हांव पळयता काही स्टेडियम जे आहात जे बांदलेले आहात ते काही लग्नाक दितात, काही तुजे न्हिसपाक दितात. जे GMRचे बी जाले ते तांकां काडून आमचो पेडण्याचो स्टेडियम दिलो हॉटेला सारको ताका भाड्यान. हें कितें? आमी इतलो जो खर्च करतात तो आमचे भुरगे मुखार सरपाक, आमचो स्पोर्ट्समॅन जावपाक आनी स्पोर्ट्समॅन्सा खातीर आमी नॅशनल लेवलाचेर आज स्टेडियम तयार केले. आज नॅशनल गेम ही गोंया भितर ऑर्गनायज जाली. आमी लायफान चिंतून आसलेले की हांगासर नॅशनल गेमी जातल्यो न्ही आनी तेजो फायदो आनी तेजें जें आहा पळय तें अशें लग्नाक बिग्नाक दिवप या खंयचे हॉटेल टायप करप, एक्झिबिशनां बी दितात, एक्झिबिशनां दितात, खंयचे तुगे न्हिसपाक बरोबर न्ही. हेजेर लक्ष घालचें ह्या गव्हर्मेंटान. हें केन्नाच जाय नासलेलें तें जालां गोंया भितर आनी हांव सांगून आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता ताणें हेजे भितर इंट्रस्ट घालचो. कारण हे स्टेडियम जावपाक खूब कठीण जाल्लें. फोंडा सत्र न्यायालयान सोमारा जामीन रद्द केल्या उपरांत बाणस्तारी एक्सिडंट प्रकरणात फेक ड्रायव्हराच्या केशींतलो आरोपी आदोगाद अमित पालेकारान हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या. जामिनाच्यो अटी मोडून पालेकार फॉरेन ट्रिपीर गेलो म्हूण क्रायम ब्रांचीन जामीन रद्द करचो असो अर्ज केल्लो. पालेकारान हायकोर्टात दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी बुधवारा. गोंयकारांक जर सनबर्न नाका जाल्यार सरकारान ते हाडपाक जायना, आदलो पर्यटन मंत्री बाबू आसगांवकार उलयलो. सनबर्नाक लागूनच गोंयांत रीच ट्युरिस्ट येवपाक लागले आनी गोंयचें ट्युरिजम बुस्ट जाला. मात ड्रग्साचेर सरकारान कारवाय करपाक जाय खंय. आसगांवकार म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. म्हाजें ओपोज बी ताजे भितर कांय ना. सनबर्न समज लोकांक जाय जाल्यार जातलो, लोकांक ना जाल्यार जावचो ना, हेजेर हांव आहाच. पूण सनबर्न इतलीं वर्सां जाला तेजो फायदोय जाल्लो. इंटरनॅशनल लेवलाचे लोकूय आयल्या, ट्युरिस्ट आयल्या, रिचेस्ट ट्युरिस्ट आयल्या. नाल्यार रिचेस्ट ट्युरिस्ट गोंय एंटरटेनमेंट मेळटा म्हणून येतात. आतां ड्रग्स जाला म्हणटा पळय तेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची. गव्हर्मेंट कितें हँडिकॅप आहा म्हाका कळना. अरे जें समज सनबर्न जाता आनी तेजे भितर समज ड्रग्स जाता जाल्यार तेजे फेलियर कोण? सनबर्नवालो फेलियर काय गव्हर्मेंट फेलियर? गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट रावपाक जाय. पण एंटरटेनमेंट जाय, इंटरनॅशनल लेवलाचो एंटरटेनमेंट जाय म्हणून ट्युरिस्ट येवपाक बरें जाय.
रिचेस्ट ट्युरिस्ट येवपाक समज गोंयांत जाय जाल्यार असले इव्हेंट जावपाक जाय. आमची गोंयची संस्कृती कितें आहा? म्युजीक, डान्स, म्युजीक हे आमची संस्कृती ना म्हणना. आमकां गोंयकाराची जी संस्कृती सांबाळून कितें इव्हेंट जातात जाल्यार ते करपा खातीर आमी तयार रावपाक जाय आनी ताका आमी फेसूय करपाक जाय. आमकां बरे बरे ट्युरिस्ट रिचेस्ट ट्युरिस्ट समज गोंयांत जाय जाल्यार आमकां हेजे भितरल्यान फुडें वचपाक जाय. समज खंयचीय गोश्ट नाका म्हणून जायना, पण जंय जावपाक जाता आनी लोकांची साथ मेळटा करप. लोकांक नाका आमकां गोंय फाटीं व्हरपाचें न्हू, गोंय मुखार व्हरपाचें ना. तेन्ना सनबर्ना जेन्ना आमी ऑर्गनायज केलो तेन्ना ड्रग्सा वयल्यान 2 भुरगीं कितें एक्सपायर्ड जाले म्हणून आयकलेलें हांवें. भायर भितर न्ही, ओके. कळ्ळें तुका. आनी ते भायर पिवन येताले म्हणून म्हाजें हर एक गोश्टीक तांकां आव्हान आसलेलें की गव्हर्मेंटान सारकें स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची. ह्या भितर समज सनबर्नचो कोण प्रोप्रायटर नाल्यार आनी कोण आसा भितर उडयचो, पण आमकां जे बरे एंटरटेनमेंट दितात, बरी म्युजीक दितात ते इव्हेंट जाय, कारण आमकां लोक येवपाक जाय. शो मस्ट गो ऑन. म्हादय सभाघर समितीची बसका खंय चवथ जावन मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. गोंयच्या सगळ्या गांवांनी 24 वरां उदक दिवपाचे यत्न चल्ल्यात, मात त्या खातीर आनीक 2-3 धरणां खंय बांदची पडटलीं. म्हादय सभागृह समितीची बसका जातली केन्ना जातली? चवथ जावन आणि उदक बीन रॉ वॉटर बीन कमी पडला. आलतीन कमी पडला सर. एक्सेस जाला आलतीन कमी पडला काय जाली कालच्यान सुरू जालें. अशें म्हणटा की डॅम फूल आसून सुद्दां कांय कडेन नळ काही ठिकाणी एखादी प्रॉब्लेम आसा, लोकल ब्रेकडाऊन, पाईप फुटले आणि किंवा एखादी लोकल आनी करून वापस ऑपरेट केला. WRD कडल्यान नॉर्मल आसा सप्लाय, फक्त PWDचो इश्यू आसा. अबंडंट रोड सप्लाय. इन फ्युचर गोवा विल गेट 2027 वॉटर. दॅट इज आवर एफर्ट. लेट अस सी. ऑफकोर्स आमकां ते म्हणटा आसतना एक 2-3 डॅम आनी जाय पडटले. 2-3 डॅम असले जर जाय जाल्यार आमचे एटलिस्ट फकत अबाउट 24/7. ऑफकोर्स काही एरियांनी 24/7 हे जावूंक शकतलें. कितें 100% जावंक शकतलें, पण काही एरिया जे आसा पळय न्ही ते आमकां हे डॅमाची थोडीशी गरज आसा. एक 2-3 डॅम जावचे पडटले. तुमचे जे बंधाऱ्यांचे थोडे इश्यू आशिल्ले ते कशे कितें आसा? एक बंधारो सद्याक आमी तसोच स्थगीत दवरला, अजून ताजे मुखार कांय विचार करूना. दुसरो बंधारो जो आसा तो घेवपाक पडटा. खंयचो दुसरो तुमी? दारबांदोरा. सद्या मुड्डी खांडेपारचो आतां तो स्थगीत आहा. तो सद्या स्थगीत दवरला. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.